नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार हांव दिप्ती काकोडकर। आयच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान घेतले बाबा महाकालाचे दर्शन। गोंयचे उदरगती खातीर केली पुजा। धनगर समाजाक मेळपाक जाय अनुसूचित जमातीचो दर्जो म्हणटा खासदार सदानंद शेट तानावडे। गणपतीच्या मुर्तींचो पारंपारीक व्यवसाय बंद पडपाचे वाटेर। गोंया भायल्या मुर्तींक लागून व्यवसायाक बसला फटको। पीओपी मुर्त्यांचेर घालची बंदीची मागणी। मडगांवच्या होलसेल नुस्त्या मार्केटा भायर साचून रावल्यात कोयराच्यो राशी। कोयराक लागून लोकांक जातात त्रास। तार न्हंयेत गणपती विसर्जनाची सुवात निवळ करपाच्या कामाक सुरवात। हळडणचो आमदार कार्लोस फेरेराचो फुडाकार। आणि जायांनी फुलां दिवचलचो बाजार। चवथी मेरेन वाडूं येता फुलांचे दर, सांगतात विक्रेते। आता खबरो विस्तारान। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सोमारा महाकालाचे दर्शन घेतले। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मध्य प्रदेशातल्या उज्जैन हांगासर वचून महाकालाच्या देवळांत पुजा केली। सगळ्यांची भलायकी बरी उरची, गोंयची उदरगत जावची अशी बाबा महाकाला कडेन प्रार्थना केल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगले। मुख्यमंत्र्या वांगडा मंत्री विश्वजीत राणे, दामू नायक, आमदार देविया राणी हांणी महाकालाचे दर्शन घेतले। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए यहाँ पे आया था। बाबा महाकाल के मैंने प्रार्थना की, गोवा के सभी लोगों का आरोग्य और गोवा के विकास और भरभराटी के लिए बाबा महाकाल से प्रार्थना की। मेरे साथ में हमारे माननीय मंत्री जी विश्वजीत राणे, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी दामोदर नाइक, एमएलए डॉक्टर दिव्या राणे, ये सभी लोग हम साथ में थे। बाबा महाकाल से इतनी ही मांग रखी है। जय महाकाल। धनगर समाजाक अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मेळपाक जाय आणि हो तांचो हक्क आसा अशें राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगले। अनुसूचित जमातीचो दर्जो हे समाजाक मेळूंक ना, पूण एसटी समाजा खातीर जितल्यो येवजणी आसा तितल्यो धनगर समाजाक मेळटात अशें तांणी ह्या वेळार सांगले। भाजपाच्या हेर आमदार मंत्र्यांनी लेगीत धनगर समाजाक अनुसूचित जमातीचो दर्जो मेळचो अशें कुडचडें जाल्ल्या अखिल गोंय धनगर लोकोत्सव कला आनी सांस्कृतीक कार्यावळी वेळार उलोवप केले। सगळ्यांनीच सांगले, सुभाष उलयलो आसत, नरेंद्र आसत, विनय आसत, आमकां सगळ्यांक दिसता की एसटी दर्जो हो धनगर समाजाक डेफिनेटली मेळपाक जाय। आनी त्यामुळे 1963तल्या संदर्भातले जोरे हांच्यांनी हांगा आपलें उलोवप ह्या संदर्भांतलें केलें। धनगर हक्का ज्या वेळाचेर ह्या एसटी दर्जो मेळूना, पण तांच्यांनी ठरयलें की एसटी समाजाक मेळणाऱ्यो ठरावीक स्किमी ज्यो आसा तातूंतल्यो त्यो बऱ्योचश्यो स्किमी हे धनगर समाजाकूय लागू जावपाक जाय, हे त्या वेळाचेर सरकारान गोंयच्या ठरयलें। आनी म्हाका दिसता आतां ते स्किमी ह्या समाजाक धनगर समाजाक मेळटात। घडून हाडलो म्हणून धनगर उन्नती समाजाचे हांव खूब खूब कौतुक आनी अभिनंदन करता। ह्या समाजाक तळागाळांतल्यान वयर येवपा खातीर अशी शाबासकीची थाप आपल्या ह्या समाजा कडच्यान मेळप हें अत्यंत गरजेचें आसा। समाज खंयच्या दऱ्यापर्यांतल्यान आनी दोंगर खपारींतल्यान आयज मुखार येता आनी ह्या मुखार वचपी समाजाक शैक्षणीक दृश्ट्या सक्षम करपाचें कार्य तुमी आयज करीत आसात। तांचे भितर एक नवें इन्स्पिरेशन, एक नवी जिद्द, एक नवी चिकाटी निर्माण करप आनी तांणी घेतिल्ल्या यशाचें कौतुक करप आनी तांकां मुखाल्ले वाटचाल करप, तांकां करियर गायडन्स करप, हे बरे तरेन ह्या समाजान आयज त्या समाजाच्या लिडरांनी हांगा केल्लें आसा। म्हणून तुमचें खूब खूब अभिनंदन आसा। म्हाका खबर आसा की समाज त्या मुखार वता आसतना अनेक हर्डल्स आसा, ते हर्डल पार करपाक जाय। आमी आतांच डॉक्टर जानू जोरे म्हणटाले की समाजाक ट्रायबल हो दर्जो दिवपा खातीर, एसटी समाजाक हो एसटो दर्जो हो अत्यंत आवश्यक आणि तुमचो आमचो जन्मसिद्ध हक्क म्हणल्यार जाता। सगळ्यात पयलीं जो दर्जो मेळपाक जाय आशिल्लो तो धनगर समाजाक एसटीचो, कारण ज्या रितीन ट्रायबल भाग दऱ्यापर्यंत आनी डोंगर कपाऱ्यांनी भीत जनावरांच्या समवेत सगळे कार्य करता आणि नोबॅड्स अशे रावतात आणि तातूंत भितर सगळे ट्रायबलाचे फीचर्स आसात। तेंच्यांनी म्हटलें खरें म्हणजे जावपाचें आसा,
पण समाजा कडल्यान कितें तरी एक लेटर त्या क्लॅरिटी येवपाक जाय तेंच्यांनी तें येवना तें अजून मेळुना म्हूण सांगलें तें म्हाका खबर ना कितें दिलें काय कितें खबर ना ह्या 8 दिसांनी पयलींची खबर मुख्यमंत्र्यान तें पावना आनीक म्हाका दिसता धनगर समाजाक स्टेटस मेळचो म्हूण आमी खूब प्रयत्न करतात की धनगर समाजाक एसटीचो दर्जो मेळटलो कोण ना म्हणजे ना पूण एक लक्षात धरा हो जर दर्जो जर समाजाक जर मेळटलो जायत जाल्यार हेचो फक्त भारतीय जनता पक्षाच सरकार जाय गोंयांत शाडू मातयेच्यो गणपतीच्यो मुर्ती करपी पारंपारीक कलाकारांचो वेवसाय कावला कायला. सध्या शाडू मातयेचें मोल वाडलां, रंग म्हारग जाला. ताका लागून मुर्तीकारांक गणपतीच्यो मुर्ती परवडनात. गोंया भायल्या पीओपीच्या मुर्तींक लागून वेवसायाक फटको बसला. पळोवया खासा रिपोर्ट. गोंयच्या लोकांची आवडटी परब म्हळ्यार चवथ. श्री गणेशाच्यो मुर्ती करपा खातीर गणपती चित्रशाळेंतले चित्रकार तल्लीन जाल्यात. तातूंत तरणाट्यांनी आतां हें काम उमेदीन हातान घेतलां. रातभर जागे रावन ह्यो मुर्त्यो ते घडयतना दिसतात. सध्या गोकुळवाडी सांखळेच्या ह्या वेलिंगकर कार्यशाळेन गणपती रंगोवपाच्या कामाक गती आयल्या. सांखळेचे नामनेचे चित्रकार वेलिंगकार भावंडांची ही चित्रशाळा. गणपती मुर्त्यो करपाचे घरांत चलत आयिल्लें काम गोंयांतल्या जायत्या तरणाट्यांनी जपून दवरलां. असोच एक 30 वर्सां पिरायेचो तरणाटो म्हणल्यार सांखळे गांवांतलो कलाकार प्रथमेश वेलिंगकार. वेवसायान धंदेकार पूण आपलो पणजो आजो काका हांणी सुरू केल्ली ही परंपरा ताणें आनी ताच्या भावंडांनी आपल्या भुजार घेवन ती बरे तरेन राखून दवरल्या. आणि ना म्हटल्यार आमचे गणपती 200ची सुमार आहा, सगळे मातयेचे. आणि ह्या व्हिडिओन हांव एक गव्हर्मेंटाक एकूच रिक्वेस्ट करता की आतां हे लोक आतां भायले गणपती घेवन येता पीओपीचे जाय जाय आपल्याक घेवन बसता रस्त्यार. म्हणजे एक हो गणपती आतां शाळा उरोंक ना. एक लोकांनी आतां गणपतीचो धंदो केला. लोकांनी पीओपीचे गणपती हाडटा, जाय ते घेवन बसता, जाय ते रेटींनी दिता लोकांक काडून. आनी हे मातयेचे गणपती करपी आहा पळय, खरे कलाकार मातीक हे काम करपी आहा ते थंयच उरले. तेंची कला गेली फुकट ती आतां. हे एकूच गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट आहा ती गणपती घेवन जळमाळाक बसता तेंकां बंद करचे आनी कायद्यान जी शाळा लोकांच्यो पयलीं पासून त्यो चालू ठेवच्यो. आनी हे गव्हर्मेंटान त्या रस्त्यार घेवन बसता तेंचेर कडक कारवाई घेवची एकूच मागणी आहा गव्हर्मेंटा कडेन. अंदू तांच्यांनी आपले चित्रशाळेन सुमार 280 गणपती केला. ह्या कामाक प्रथमेशाक ताचे भाव सत्यवान, हिमांशू, भावोजी तशेंच गांवचे बरे मागपी पालव दितात. ह्या वेलिंगकार भावंडांनी केल्ल्यो गणपतीच्यो मुर्त्यो होंडा, सड्यार, बिड्डे, वाळपय, सांखळी आनी दिवचलचे लोक व्हरतात. गणपती करपाक आतां म्हाका दिसता पयलीं आमचो आजो करतालो, मागीर काका, आतां आमी चलयता, बाबू प्रथमेश आनी हांव. आतां आमकां ना म्हटल्यार अशी 90 वर्सां तरी जातली. पयलीं घरा कडेन ते बुट्टी येयल्या बरोबर मागीर ते उदीक लागून आतां आमी मागीर ते देवळा कडेन करता राधाकृष्णाच्या देवळा वचून मागीर आमी हांगा येयले. थंय ना म्हटल्यार 30-40 वर्सां तरी कितें तरी केलां आसता. 280 सुमार आहा गणपती. सगळे मातयेचेच गणपती करता आमी. आतां ना म्हटल्यार हांगा व्होणां, सड्यार, विड्डे, वाळपय अशें वयता सगळे कडेन. आनी सांखळेचे आमचे. आनी आमकां मदत करपाक सगळे हेल्प करपाक आमकां फ्रेंड आमचे ते करण सप्पर, भावोजी, आदू, साई, काका बी सगळे येता. त्या वांगडा आमी मागीर रातभर बसता आनी मागीर पेंटींग करता. टोटल सगळे आमी मातयेचे गणपती करी सगळे. आनी आतां ते कितें जाता आतां ते सगळे भायले गणपती येता आनी सगळे कडेन घेवन बसता गणपती. पेंटींग केल्लेले जाता ते हे घालून. ते सगळे मागीर कितें जाता मातयेचे गणपती करता तांकां सगळ्यांक त्रास जाल्लेले आहा. तर आतां कितें जाता तेंचे मातशें कित्याक हाडलेले आहा ताका लागून ते सगळे हे जालो त्रास जालो. ते मातशें हे कितें आहा ते सगळे कडेन मातशें बंद करचें गव्हर्मेंटान. इतकेंच आमी गव्हर्मेंटा कडेन आमी रिक्वेस्ट करता.
गोंयांत शाडू मातयेच्या गणपतीच्यो मुर्ती करपी पारंपारीक कलाकारांचो वेवसाय कावलाक आयला. गोंयांतल्या कितल्याशाच पारंपारीक गणपतीच्यो मुर्ती करप्यांनी आपलो वेवसाय बंद केला. सध्या शाडू मातयेचें मोल वाडला, रंग म्हारग जाला. ताका लागून मुर्तीकारांक गणपतीच्यो मुर्ती परवडना. गणपतीचे मुर्तीचे मोल चड दवरले जाल्यार लोक घेनात. ताका लागून हो वेवसाय तिगोवन दवरप कठीण जाला. आनी चड करून गोंया भायल्या पीओपीच्या मुर्तींक लागून लोक पारंपारीक मुर्तीकारां कडेन येनात आनी मातयेच्या मुर्तींची मागणी उणी जाता. म्हूण सरकारान भायल्यान पीओपीच्यो मुर्ती हाडप्यांचेर बंदी घालची अशी मागणी गणपतीची मूर्त करपी हिमांशू वेलिंगकार हाणें केला. हांव सांखळे गांवाचो. आमची जी शाळा आहा ती जवळ जवळ 80-90 वर्सां पयलींची आसा. सो हांगासर गांवाचे लोक येता, गांवा भायले आहा, सड्या वयले आहा, होणाचे लागचे गांवचे आहा पळय ते हांगा येवन गणपती व्हरता. फक्त चडशे लोक आतां चिकट मातयेचे व्हरता. आनी आतां जाला कितें की भायर आतां कोणी अशे घेवन बसता प्लास्टराचे गणपती आनी ते सरकारान तेंचे बंदी घालची, विकूंक दिवचे न्हय प्लास्टराचे गणपती, कित्याक ते सारके बेगीन विरघळना. आनी दुसरें म्हणटा ते हांगासर मॅन पावर कमी आसल्या कारणान आमकां माती मळपाक बी आमकां अशेच त्रास जाता. तर सरकारा कडेन विनंती आहा की प्रत्येक शाळेन गणपतीच्या शाळेन मशिनां दिवची माती मळपाक. ह्या वेलिंगकर चित्रशाळेन 90 वर्सां साकून मातयेचे पारंपारीक गणपती करतात. म्हणून कितलीशींच वर्सां जाली म्हजो पणजो, आजो, बापूय आमी ह्याच चित्रशाळेंत येवन आमचो गणपती व्हरता अशें साखळेचो थळावो करण उसपकार हाणें सांगलें. म्हाजें नांव करण उसपकर. हांव सांखळे गांवचो नागरीक. ह्या वेलिंगकर शाळेन आमची जो आजो पणजो जे आमकां 80 वर्सां जालीं हांगासून गणपती व्हरता. हें आमकां आज्यान सांगिल्लें, आज्याक तेज्या बापायन सांगिल्लें आनी आतां आमकां आमच्या बापायन सांगलां की ह्या शाळेसून गणपती व्हरता. ह्या शाळेची खासियत म्हणजे कितें की हांगा सगळे गणपती सारके इको फ्रेंडली, म्हणजे मातयेचे करता, सारके पारंपारीक, हातीन करता, पांयान सारके मळटा. सो सद्या कितें जालां ह्या शाळेचे प्रॉब्लेम म्हणजे जे हांगा भायर बसता गणपती घेवन ते सगळे पीओपीचे, सो ते एनवायरमेंट फ्रेंडली न्हू. सो म्हाका सगळ्या लोकां कडेन विनंती आसा की जास्तीत जास्त लोकांनी चिकट मातीचे गणपती व्हरपाचे, ह्या शाळेंतसून व्हरपाचे, पीओपीचे हाडपाचे न्हू. गोमंतक टीव्ही खातीर संजना हंजुनकर. एसजीपीडीए मार्केटांत दिसान दीस कोयराच्यो राशी वाडत आसात. फाटले फावट ह्या कोयराक लागून व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो. त्या वेळार एसजीपीडीए मार्केटांतल्या कोयराचो विलेवाट लायलो. पूण ह्या मार्केटांत परतून कोयराचे ढीग वाडिल्ल्यान थळाव्या लोकांक त्रास सोंसचो पडटा. देखून बेगोबेग हे कोयराचो विलो लावपाची मागणी योगेश नागवेकर हांणी केल्या. लास्ट टायम आमी एसजीपीडीएच्या संदर्भान एसजीपीडीएचो जो कचरो करपाचे जे पळय हांगा प्रॉब्लेम जे चालू आसा तेजे बद्दल लोकांक सूचना दिल्ली. आज पर्यंत तेजें सोल्युशन ना. मदींच तेणी कचरो क्लियर केल्लो मदीं हालीं. सो आतां परिस्थिती अशी आसा की एसजीपीडीए म्युन्सिपाल्टीचे घालता आनी म्युन्सिपाल्टी एसजीपीडीएचे घालता. अरे तुमच्या वाद विवादामध्ये लोकांक कित्याक त्रास रे? देशाचो प्रधानमंत्री जो आसा ताणें हालीं 1-2 वर्सां 3 वर्सां फाटीं कितें म्हणटा तें क्लिनिंग ड्रायव्ह स्टार्ट केल्ली. बेजिकली इट वॉज स्वच्छ भारत अभियान. सो आज अशें दिसता की हेंच्या वादा मदीं कचरा करोय अभियान जें चालू आसा, म्हणजे कचरो जो चड करता पळय ताका चड क्रेडीट काय पॉयंट्स अशें कितें कॉम्पिटिशन बी तुमचे मदीं आसा. तुमकां लागून दुर्गंधी जाता, हांगा लोकांक त्रास जाता, हातून भितर लोकांक डेंगू जावपाक शकता. सादे सभ्य सादारण जे ट्रेडर आसात तांकां पसून डेंगू समज जाल्यार तांचें पोट कशें चलतलें. सो लास्ट कन्क्लुजन हेजेर आयिल्लें की कलेक्टरान स्पश्टपणे दोनूय वटेच्यान बाजूंक लेटर दिल्लें की प्लीज गेट अ सोल्युशन ऑन दीस. म्युन्सिपाल्टी हॅज टू गेट अ सोल्युशन in coordination with SGPDA. Otherwise, this is a new upcoming blunder. This can lead to a mini pandemic also. So please wake up. म्हापशेच्या तार न्हंयेत गणपती बुडयता ती सुवात नितळ करपाच्या कामाक सुरवात जाल्या. हळडणचो आमदार कार्लोस फेरेरान फुडाकार घेवन हे काम सुरू केलां. ह्या कामा खातीर उदका स्रोत खात्यान मशीन दिला. ही सुवात निवळ करतकीर बस्तोड आनी पोंबुर्फाय गणपती बुडयता ती सुवात निवळ करून दितले अशें ताचें म्हणणें. आयज आमी बास्तोरा तार जंक्शना कडेन आमचे म्हापसा रिवर आसा ती ब्रिजी पोंदा डिसिल्टिंग चालू जाला. हांवें सुभाष शिरोडकराक फोन केल्लो आनी सांगलें आमचें गणेश विसर्जन जाता हिंगा आनी मातशें तें डिसिल्टिंग करूंक जाय. प्लस आमचे वॉटर हायसिंथ आसात ते आनी ग्रो जाले आनी फुडें आयले आनी भरपूर प्रॉब्लम जाता लोकांक. आनी देखून तेणें आतां पयले पाटी नॉर्थ गोवा एम्फिबियन मेशिनरी धाडला. त्या उदकां वयता
आनी उदकांसून सगळे डिसिल्टींग कोत्ता ते वॉटर हायसिंथ जातात ते काटले एंड आय एम व्हेरी हॅपी दॅट द वर्क हॅज बिगन. पयले जागे म्हणल्यार हिंगा कोतात, मागीर नेक्स्ट आमचो बास्तोरा विसर्जन ते जागो आहा थिंगाय कोतले एंड हांवें आनी 2 जागे मागलोले, उस्कोयचे मागलोले आनी पोंबुरपा. आनी ते कितें जाता थिंगा लॉंग बूम जाय. आतां मिशीन हाडपा फकत असले व्हडले क्रेनीचे बसयता आनी हाडटात. आमकां प्रॉब्लम जाता की ते आमचे वायर्स आहात आनी वायराचे प्रॉब्लम जातले. मिशीन टच जाल्यार तेंक शॉक येतले नाल्यार वायर पडले. आमकां विदावट पावर आमकां नाका लायट फेल जाल्ली म्हूण. सो वी आर ट्रायन टू वर्क आउट अ सोल्युशन कितें बेस्ट जातलें आमगे लोकांक. वी कॅन ट्राय टू प्रोवायड सम रिलीफ फॉर देम बिफोर विसर्जन. वी वील डू इट डेफिनेटली. आमी ट्राय कोत्ताले दुसरी सायडीन पासून पोंबुरपा हाडपा थ्रू इकोशी म्हूण थिंगाय वायर तेंकतले म्हूण पळयला आमी. सो वी आर ट्रायन टू सी वॉट एल्स वी कॅन डू. बेश्टे मशीन हाडले आनी दाखयले आनी गेले म्हूण जायना बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉंग आर्म. ते लॉंग बूम म्हणल्यार लॉंग आर्म आनी तें करून मागीर काम जातलें. So I'm happy. I want to thank Honorable Minister Subhash Shirokar for this work because immediately he has sanctioned it. Our Chief Engineer of WRD Badami, Magi Amso EE Nazareth was Sudesh Parulekar AE and Amso Avinash Asgaonkar. As a team they have worked and sogle alde begin korpak and I'm happy this work has begun. सध्या जाई फुलांचे दीस आशिल्ल्यान वचत थंय जायांच्या फुलांचो घमघमाट सुट्टा. दिवचलचो बाजारूय सध्या जायांनी फुलपाक लागला. बाजारात व्हडा प्रमाणात जायांची फुलां येतात. जायो चड जाल्ल्यान तांचे मोल देंवलां. सध्या 50 कळ्यांचो पोड 20 रुपया जाल्यार 100 कळ्यांचो पोड 50 रुपया ह्या प्रमाण विकतात. चवथी काळांत मात जायांचे मोल दुपेटीन जावपाची शक्यताय आसा तशे संकेत विक्रेत्यां कडल्यान मेळ्ळ्यात. सगळ्यो मयेच्यो वनांतल्यो चिकेरीच्यो चडश्यो मयेच्यो जाय. पण साधारण सध्या दर कशी आहा? सवाय आहा 20 रुपया 50 तो 20 रुपया आणि 100 50 रुपया. तर चवथीच्या बाजारात कशें कितें वातावरण आसतलें? जायो कमी जातल्यो आणि म्हारग आसतल्यो. म्हणजे 20 50 आसतलो आणि 50 100 आसतलो. पण आता जायांक फुलांक सध्या मागणी आसा? मागणी व्हरता वराना अशें ना पूण व्हरता कमी व्हरता कमी रेटीन व्हरता म्हणजे खपता खपाना अशें ना खपता जायो अशें खपता. गोंयच्या भलायकी क्षेत्रांतलें चलिल्लें काम हे देश पातळीचेर मॉडेल जावन आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हणलें. हें सांगतना तांणी अरविंद केजरीवालाच्या दिल्ली मॉडेलाचेर खर टिका केली. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी लेगीत गोंयच्या भलायकी मळाक चलिल्ल्या कामाची तोखणाय केली. पर्ये मतदारसंघांतल्या एका कार्यावळीत दोगूय उलयताले. ल्हान कार्यकर्तो हे श्रेय जे सत्तरीन जे आमी घडयता हे श्रेय फक्त त्या कार्यकर्त्याचो आसता. कारण त्या कार्यकर्त्याच्या माध्यमांतल्यान आमी तयार जाता आनी कार्यकर्ते जे सांगता ते आयकल्यार मागीर आमच्या मनान वेगवेगळे गोश्टी येता जे आमकां करूंक जाय. हांव चड वेळ घेना कित्याक एकूच म्हाजो मुद्दो सदां आसता की आयज मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करतना आमी उलयले की आयज आमी CGAचे रेट्स आनी नवे नवे रेट्स म्हणजे आमच्या गोंयचे जनतेक आमी कशें बऱ्यापैकी आरोग्य सेवा आमी दिवंक शकता हेजेर आमची चर्चा चल्ल्या. बेगिना बेगीन ते फायनल जातले. खुबशे गोश्टी जे DDSSY नाशिल्ल्यो ते बी तेंचे मनान आहा ती ते घालपाक जाय. म्हणूनच आमच्या लोकांक ते DDSSY कॅशलेस कार्ड जो गोंया राज्य चलयता आनी गोंया राज्यान आहा ते तुमकां सर्वात फायदेशीर असो कार्ड आसतलो जे दुसऱ्या राज्यान ना ते ह्या राज्यान आमी ते तयार करतले. ते मुख्यमंत्रीच्या सहकार्यान मुख्यमंत्री ठरयतले ते कशें फायनल करपाक जाय. पूण एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय आयज दुयेंस म्हणटा ते वाडपाक लागल्या. कॅन्सराचे दुयेंस वाडल्या, आयज हार्टाचे दुयेंस वाडल्या आनी हे सगळे तुमकां सोयी सुविधा गोवा एकमेव राज्य म्हणून आमी म्हणटा. हांव मुख्यमंत्रीक हांव सांगूंक सोदता की ह्यान फुडें आमी जेन्ना उलयता की मुख्यमंत्रीन घोशणा करपाक जाय की आमी गोवा मॉडेल चलयता आनी दिल्ली मॉडेल गेले खड्ड्यान. ते दिल्ली मॉडेल तो फक्त पब्लिसिटी दिवन वयता. आमचे गोवा मॉडेल हा हो सारको मॉडेल जे सामाजीक वेगळ्या तरेन प्रत्येक घटकाक पावपी हो मॉडेल. आयज तो अरविंद केजरीवाल कितें उलयता थंय आनी ते दिल्ली मॉडेल म्हणून ते गाजयता
कोण इंडिया अलायन्स गाजयता एक लक्षात घेवंक जाय ते दिल्ली मॉडेल फक्त खोका मॉडेल तो ताका काय अर्थ ना अर्थ हा हे राज्यान गोंय राज्यान आमी कितें चलयल्लें आसा एक दीस अशें येतले की मोदीजी म्हणटले की राज्य जर चलूंक जाय देश आनी जर आरोग्याचो मॉडेल हा हे गोवा मॉडेल आमी घेवन फुडें चल्ल्या आनी हेजे सहकार्य आमकां आनी मार्गदर्शन आमचे मुख्यमंत्री आमकां करता आनी तेजे सहकार्यान जायत्यो गोश्टी आमी फुडें व्हरपाक आमी ठरयल्ले आसा. हेल्थ मॉडेलाच्या बाबतीत गोंय हे एक नंबरचें आसा. तुम्ही मुद्दामून पळयात PHC CHC ते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आणि आमची गोवा मेडिकल कॉलेज गोंय सारकिल्या राज्यात म्हणजे हार्ट अटॅक जरी आयलो तर आमी म्हणटा की एन्जिओग्राफी करून एन्जिओप्लास्टी करपाचें फ्री ऑफ कॉस्ट खंयच्याच राज्यात अवेलेबल ना, फक्त आणि फक्त गोंयांत अवेलेबल आसा. इतकी बरी फॅसिलिटीज जावं ते डायलिसीस आसतले किंवा जाय ते आमी थोड्याच दिसा पयलीं सुरू केल्ले. हांव आनी हेल्थ मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे यांच्यानी ऑप्थॅल्मिक OT साखळेत सुरवात केली. म्हणजे परिसरांतल्या लोकांक आपले दोळ्याचें ऑपरेशन करपाक हाज्या फुडें बांबोळे वचपाची गरज ना किंवा फोंड्या वचपाची गरज ना किंवा प्रायवेटांनी वचून 40,000 रुपया मोडपाची गरज ना. ती फॅसिलिटीज आमी आमच्या साखळेच्या हॉस्पिटलांत फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करून दिली. म्हणून हांवें म्हटलें गोंय एड्युकेशन क्षेत्रात मॉडेल राज्य आसा, गोंय हेल्थ क्षेत्रात मॉडेल राज्य आसा. पर्वरी रोहन खंवटेच्या बेसावा खाला पोलीस सरपंचाक धमकोवपाचो यत्न करतात. पर्वरी जंगल राज्य चल्ला आणि थळावो आमदार जो स्वताक कायद्या परस व्हडलो समजता ताचेर मुख्यमंत्र्यांचें कसलेंच नियंत्रण ना. पर्वरी जावपी गुन्यांवकारी घडणुको हातांत घेतल्यात. आदवोगाद आनी जुईजांक जिवेशी मारपाच्यो धमक्यो येतात अशें एका वरिश्ठ आदवोगादान कोर्टात सांगला. असो आरोप करीत काँग्रेसीन रोहनाचेर फार पेटयले. Senior lawyer, the most respected lawyers, Advocate Surendra Desai, in a particular matter of Parwari, he has made very shocking statement in the open court, saying that in Parwari particularly, the judges and advocates even are not safe. म्हणजे आम्ही जर खंयच्या एक लॉयराची पर्वरीन जर केस हातीन घेतली ज्या मॅटरान पर्वरीचो आमदाराचो इंट्रस्ट इफेक्ट जाता आनी जो पर्वरीचो आता आमदार जो मिनिस्टर आसा रोहन खंवटे त्याच्या इच्छेचे विरुद्ध थंय जर कोणी कितेंय करपाक सोदता आनी तेजेर कोणाचेरूय इवन जर पुलीस कंप्लेन जाता कोणाचेर इनजस्टीस जाता जाल्यार ते मॅटर घेतले जाल्यारूय आमकां कोर्टान येवन ते आर्ग्यू करपाक सुद्दां भंय दिसता. म्हणजे ताणें रिफर करता आसतना इवन जजेसांक सुद्दां हें भंयाचें वातावरण गोंयांत निर्माण जाता हेजेर आख्ख्या कोर्टाचें लक्ष वेधून घेतलें. मेतर जो RTI एक्टिविस्ट ज्याने कन्स्ट्रक्शनाचे विरुद्ध कंप्लेन दिली आनी पंचायतींतल्यान भायर सरून वयतकच 200 मिटरांचेर तेजो 2020 ताका ओपनली पेट्रोल घालून उजो लावन तेची हत्या केली वयता. सो ह्यो सगळ्यो घटना ह्यो पर्वरीकूच कित्याक घडटात म्हणजे इज मिस्टर रोहन खंवटे ट्रायंग टू मेक पर्वरी अ क्रायम कॅपिटल म्हणजे वेगवेगळे क्रायमाचे कॅपिटल करपाक हे सगळे कंट्रिब्यूट करता काय कितें. आनी पर्वरी सारक्या शांतप्रिय गांव जो आशिल्लो एक टायमार तो वेगळे जे गांव आशिल्ले पंचायती आशिल्ल्यो त्यो सगळे शांतप्रिय केन्ना पीस लवी. आयज गेले 11 वर्सां 10-11 वर्सां जो पर्यंत रोहन खंवटे तांचो रिप्रेझेंटेटिव्ह जालो तो मेरेन लॉ अँड ऑर्डर आनी अशे लोकांचेर अत्याचार लोकांचेर अटॅक ह्याची वाड जायत आसा. अनेक प्रकरण मुखार आयले ते म्हणजे साल्वादोर दमुंद पंचायतीचे जंय सरपंचाक आनी तिच्या घोवाक म्हणजे कृष्णकांत राजेश सावयकर आनी रोशनी सावयकर ही दोगांय एक्चुअली BJPची. तसो आमी ते पॉलिटिकल हे म्हणून इशू घेयनात पूण हो लॉ अँड ऑर्डरचो इशू.
रोहनूय BJPचो मिनिस्टर आणि ही दोगांय BJPची, ही पंचायतूय BJPची. तरी आसतना थंय अशें दिसून येता की जो लोकल आमदार आसा आनी मंत्री आसा बाब रोहन खंवटे हाका थंय पंचायतीन बदल करपाक जाय आनी बदल करपाक थंय सरपंचाचेर आनी पंचायतीचेर दबाव हाडटा. दबावाक ती बळी पडना म्हणून तेजे नंतर कोणाक तरी मुखार काडटात. कोण तरी गुजराता साकून येयल्लो नांव कितें सुनील देसाय तो येता आनी तो थंय एक पंचायतीचेर कंप्लेन करता करप्शनाची. करपाक जाय आनी असल्या कंप्लेन इमिजिएटली रजिस्टरी जावपाक जाय. पूण ती कंप्लेन करून तेजे नंतर त्या कंप्लेनीचो दबाव हेंचेर हाडप आनी तेजे नंतर नेगोशिएशन चालू करप ह्यो पुलीस कंप्लेनी आमकां नाकाक. आनी तो देसाय अशें करून उलयता खूब जाणां कडेन की गोंयचे मुख्यमंत्री सुद्दां तेजे बोल्सा आसा. खंवटे कडेन मागतात की हो एक पीस लविंग जो प्लेस आसा तो तूं क्रायम कॅपिटल करनाका, थंय भयभीत वातावरण करनाका. आयज सगळे म्हणटा की पर्वरी एक जंगल राज जावपा पावला कारण थंय कायदो लॉ अँड ऑर्डर ना. रोहन खंवटे करता तो लॉ अँड ऑर्डर थंय. रोहन खंवटेक दिसलो की हो चोर जाल्यार पुलीस म्हणटा तो चोर आनी तेजेर रजिस्टर जाता. जर रोहन खंवटेक दिसलो हो क्रिमिनल जाल्यार पुलीस म्हणटा तो क्रिमिनल. आनी हें हांव सांगना, एक पुलीस ऑफिसराचो ऑडियो व्हायरल जाल्लो आसा जो पर्वरीचो इन्चार्ज आसा आनी तो ह्या दोनूय जो राजेश सावयकर आनी तेची बायल रोशनी सावयकर हांकां आपूण हाडटा आनी तो म्हणटा तुमचेर पुलीस कंप्लेन आसा. ह्या देसाय म्हणटा ताणें तुमचेर पुलीस कंप्लेन केल्ली आसा करप्शनाची. त्या ऑडियन तो विचारता पुलीस ऑफिसराक कंप्लेन कशी कशी कितें कर म्हणटा. आपल्याक कांय पळय हें ना तुमकां पूण 2 दिसां टायम दिता तुमी हें चेंज करात आनी आमदाराक जें जाय म्हणजे रोहन खंवटेक जें जाय त्या पॅनलाक तुमी सपोर्ट करात जाल्यार तुमचें कांय जावचें ना. अरे पुलीस कंप्लेन केली जाल्यार पुलीस कंप्लेन इमिजिएटली एफआयआर रजिस्टर जावपाक जाय. हो सुप्रीम कोर्टाचो कायदो आसा, सुप्रीम कोर्टाचें रुलींग आसा. तुमी ती पुलीस कंप्लेन घेता आनी तुमी नेगोशिएशन करतात. तुमकां जाय तो सरपंच करप, तुमकां जाय तो उपसरपंच करप आनी जाय त्यो इलिगलिटीज करप. म्हणजे गोंय राज हें तुमी विकतें घेतलेलें आसा. पर्वरीचो तुमी आमदार जालो म्हणटकीर तूं पर्वरीचो सगळो हे तूं डिसिजन घेतलो. पर्वरीचो तूंच कॉन्स्टिट्यूशन, पर्वरीचो लॉ अँड ऑर्डर तूं डिसायड करतलो. आनी हे पुलीस ऑफिसर कसले? तुमी पुलीस ऑफिसर गोवा पुलिसाक तुमची लॉयल्टी आसा काय एक मंत्र्याकय तुमची लॉयल्टी आसा? लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. सुहाना मसाले के एक पैक पर पाइए दूसरा पैक बिल्कुल फ्री. आज ही घर लाइए, डबल मजा पाइए. मजा आ गया. गोंयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरा भितर. पळया टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड